मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. स्वर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या धाकाच्या मोल्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 3 रुपये फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोल्यांत धाडले. सुमार 9 वस्तां भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो. आनीक कितलेच बेश्टे उबे आसले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमांक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्यांथावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्यान 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण सोजमले, पूण तांकांय जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. तांणी ते घेतले खरे, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीत घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 3 रुपये घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली की ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोलो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें.